म्हज्या शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघात म्हाप्पा ह्या वाड्यार म्हैसाळ डॅम आसा. ते म्हैसाळ डॅमाच्या म्हैसाळ डॅम हो शिरोडा मतदारसंघाची बाउंड्री आनीक सावडा मतदारसंघाची बाउंड्री हाचेच वयरच आसा. तर त्या म्हैसाळ डॅमाच्या वयरच एक क्वॉरी चालू आसा आनी लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे इल्लिगली ती क्वॉरी चालू आसा. ब्लास्टिंग मोठ्या प्रमाणात जाता, जाचो इफेक्ट त्या म्हैसाळ डॅमाचेर जाता. त्याच प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन जावन क्वॉरीचो जो पावडर जो आसा तो पावडर त्या डॅमाच्या उदकान मिक्स जाता. म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा, ती क्वॉरी चलोवपाक सरकारान खरोखर मान्यताय दिल्या काय कितें, ती इलिगल चलता काय इल्लिगल चलता हाचेर ते चवकशी जावची. त्याच प्रमाणे ताका बफर झोन कितले पर्यंत ताका बफर झोन तो हें केला तेवूय सरकारान ताचेर चवकशी करची. आनी सपोज जर ती इल्लिगल मायन जर चालू आसा क्वॉरी जाल्यार ती तात्काळ बंद केली वचची अशी हांव सगळ्या शिरोडेच्या जनतेचे वतीन हांव मागणी करतां. कारण हेंच उदक लोक पिवपाक वापरतात. मोठ्या प्रमाणात गाळट्या म्हैसाळ डॅमान साचलेलो आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन सरकारान हाचेर एक्शन घेवची ही हांव मागणी करतां. I want to highlight the state of neglect in the Purturi constituency. Our basic needs like electricity, water and transport, these basic needs of our villages is not met. Our electricity, if you get up in the morning and throughout the night, it goes at least minimum 10 to 20 times. Now how are the people supposed to live? Just because we are in the opposition constituency doesn't mean that we have to be neglected. We are not paying the taxes. Are we not contributing to the government treasury? So why we should face all these hardships? If you go and complain to the department, they say they don't have parts, they don't have the manpower. Sometimes we have to shell out money from our pocket and give them things like wires and other small requirements. If you go to see our ground, the one main ground that is in Purturi, it's in shambles. Even the goalposts are not there, they're missing. Recently the goalposts have been repaired by the villagers themselves and erected. We have sent the photos to the director, Mr. Prabhu Desai, but he has done nothing. He promised to do, but he has not done anything. Our markets are in a mess. There is no sanitation whatsoever. We have a culvert in Maina which gets flooded every year. We have gone to everybody. Nobody is ready to do that culvert. Now, directly the blame is to go on the MLA because he is the person who has to do all these developments. He is busy with state issues. Now, state issues is a subject that has to be taken care of, but for me, charity begins at home. Our village has to be proper. Then we can focus on the state issues. If we are having hardships in our village, we have no time in business interfering with the state affairs. So now that culvert which is getting flooded every year, I am trying to do it on my Jilla funds. And hopefully I will do it because I promised the people. And about transport, who travels by buses today? The poor people, the women, the children. They are the people who travel by transport, by buses. Others who well-to-do people will travel by their own vehicles. So these people's needs are not met. आयची जी मिटींग आसा ते मिटिंगे भितर आमी मेन म्हळ्यार आमच्या मेंबर दीपक नायक हेणे आमचे जे मुख्यमंत्री आसात ते मुख्यमंत्री जारी आसात ते अमेरिकेक उपचार घेतात. पण आमकां हांगा गोंया भितर तो बरो जावन बेगिना बेगीन येवचो अशी आमची सगळ्या जिल्हा पंचायती एक मागणी. आनी गोवा गव्हर्मेंटा भितर तेची अत्यंत गरज आसा. डेव्हलपमेंट जो आसा तो थोडोफार कमी जाला म्हणून ताका आमी देवा कडेन मागले की तो बेगीन बरो जावन येवचो. दुसरो सेकंड कांय मेंबरान मायनींग इल्लिगल मायनींग चालू आसा. इल्लिगल मायनींग म्हणल्यार क्वॉरी जी आसा शिरोड्या मतदारसंघात ते
ताणें एक ठराव घेतला की ते गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवची आनी ते बंद करची. तेजे शेजारी डॅम आसा, डॅमार तेजी पावडर वयता म्हणून ते बंद करचे अशी तेणी एक ठराव घेतलो आसा. दुसरो आमचो एक ठराव आसा तो मारिया रिव्हरून की डेव्हलपमेंट काम चलता ते फिलिंग जालो आसा. ते मागीर पावसा उदक लोकांच्या घरां वचपाक शक्यता त्या बायपासाचो फिलिंग आसा ते फिलिंग केले उपरांत लोकांच्या घरान उदक वचपाक शक्यता आसा पूण तेणें एक तेजेर पयलीं उपाय काडचो आनी मागीर फिलिंग करची अशें तेजें एक ठराव आसा. कुडतरे मतदारसंघा भितर सदांच लायट वयता, लायट कंटिन्यू आसना आनी तेजे एक आरोप आसा की विरोधी मतदारसंघ आसा थंय डेव्हलपमेंट जालें ना. तेच बरोबर हांव कितें म्हणटा तेणें ज्या मतदारसंघा भितर विरोधी पक्ष आसूं नाल्यार आनी कोणी आसूं डेव्हलपमेंट हो सगळ्या वेळार गोवा जावपाक जाय आनी जाता. पूण तेजें जें हें आसा तें आमी काय पळयलें ना तें कितें आसा. आमी येता तो रस्तो गुळगुळीत आसा. हांव सावड्डेच्यान मडगांवच्यान त्याच मतदारसंघाच्यान येता. बाकीचे जे उदकाचे आसतले लायटीचे आसतले प्रॉब्लेम ते स्थानिकांक खबर आसता. तेन्ना तेणें तो ठराव केला तो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केली.